बेकायदेशीर मायनिंगाचेर मुख्यमंत्र्याची जाप शॉकात करपासारकी अशें बसवाल्यांचे संघटनेचो सरचिटणीस सुदीप तामणकार म्हणटा. बेकायदेशीर मायनिंगाचेर आवाज काडपी पर्रीकार आतां वोगी कित्याक आनी ताचेर विरोधी पक्ष वोगी कित्याक? खरें म्हणल्यार विरोधी पक्षान पर्रीकाराचेर हक्कभंगाचो दावो करपाक जाय अशें तामणकार म्हणटा. एक टायम विरोधी पक्ष नेतो आसतना मनोहर पर्रीकारान सगळ्यो स्टॅटिस्टीक घेवन विधानसभेन मोठ्या प्रमाणात इलिगल मायनिंग चलता हो आरोप केल्लो त्या टायमार. मायनिंग आसा काय ना पळय ते विचारपाक हांगासर मायन्स डिपार्टमेंटाचो मंत्री मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हेचे जे उत्तर एक येयला की ना म्हणून ते खंय तरी एक धक्कादायक अशें उत्तर आयज येयला. आयज प्रश्न पडटा की विरोधी पक्ष कितें करता विधानसभेन असो एक प्रश्न हांगासर उपस्थितीत जाता. नाल्यार आनीक कोण तर त्या जाग्यार आसता जाल्यार सरळ सांगतलो आसलो मनोहर पर्रीकाराक की ह्या उत्तराचेर आमी तुजेर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज घालता म्हणून. कारण मनोहर पर्रीकारान गेली 4-5 वर्सां इलिगल मायनिंग हो विशय मोठ्या प्रमाणात गाजयलो, विधानसभेचो वापर केलो आनी खंय तरी सगळ्या राज्यांतले मतदार प्रभावित जाले आनी खंय तरी सत्ता परिवर्तन आयज घडलेलें आसा. आनी काल जेन्ना आतां सत्तेन येयल्या उपरांत विधानसभेन इलिगल मायनिंग ना म्हणून जर पळय स्टेटमेंट काडटा हेचे वरसून सरळ कळटा की हो विश्वासघात गोंयच्या जनतेचो आनी त्या विधानसभेच्या व्यासपीठाचो. गोंय क्रिकेट संघटने आड ताचो संघर्श चालूच दवरीत जीसीएचे वेवस्थापकी समितीची वेंचणूक आडावपाक शशिकांत सरदेसाय आतां कोर्टांत गेला. पीएनसी कमिशनान ठपको दवरिल्ल्यान अंतरीम अध्यक्ष विनोद फडकेन पदावेल्यान देंवचो अशें शशिकांताक दिसता. सुमार 20 क्लबांक वेंचणूक प्रक्रियेंतल्यान कित्याक भायर दवरल्यात असो शशिकांताचो प्रस्न. इतलेंच न्हय तर पात्र नाशिल्ल्या क्लबांक मतदाना खातीर वळेरेंत घाल्यात असो आरोपूय ताणें केला. महत्वाचे पॉयंट म्हणजे सगळ्यांत ते फावटी तुमकां हांवें सांगिल्लें 12 तारखेर की जर ते प्रॉक्सीच्या हे चेंज करिनात, प्रॉक्सी जे इल्लिगल आसात, जे मॉडिफाईड आसात, जे मॅन्युप्युलेट केल्लेले आसात ते जर ते फाटी घेयनात आणि इलेक्शन म्हणटा ते फ्री अँड फेअर करपाची तांची तयारी ना जाल्यार आय मे गो इन द कोर्ट अशें तुमकां सांगिल्लें. आणि नाव आय टेल यू दॅट आय हॅव ऑलरेडी मूव्ड इन द कोर्ट. आय हॅव सबमिटेड माय पिटिशन इन द कोर्ट हातून की दीस इलेक्शन इज नॉट फ्री अँड फेअर आणि इवन द इलेक्शन कमिटी इज वर्किंग अंडर द प्रेशर ऑफ एक्झिक्युटिव्ह कमिटी आणि दॅट शुड नॉट हॅपन वेन इलेक्शन देअर. शशिकांत सरदेसायाच्या याचिकेतले मुखेल मुद्दे: जीसीएच्या मतदार वळेरेंत घुसपागोंदळ, मतदार वळेरेंत अपरिहार्य बदल, वेंचणूक प्रक्रियेंत गुड्डुलसांव, विनोद फडकेचेर अनाधिकृत भोंवड्यो केल्ल्याचो आरोप. जीसीएच्या कार्यकारी समितीन ह्या सगळ्या विशयांचेर स्पश्टीकरण दिवचें अशें आव्हान शशिकांतान दिलां. पणजेच्यान आमचो खेळां खबराकार निखिल परेरा आनी चलचित्र खबराकार तुळशीदास च्यारी. नवे फुटबॉल सिजनाची सुरवात करचे पयलीं साळगांवकार स्पोर्ट्स क्लबान ढवळेच्या मातृछाया अनाथालयांत वचून भुरग्यांची मनरिजवण केली. मातृछायेक साळगांवकारान आदार म्हूण 40,000चो चेक दिलो. खेळगडे आनी बाकीच्यां बरोबर आयिल्ली शिवानंद साळगांवकाराची धूव स्वातीन भुरग्यांक भेटवस्तू दिल्यो. पळयात विवेक प्रभूचो रिपोर्ट.
तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमचे www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकावंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकावंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यान खबरांचे हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.